कामगारांक धमकी दिवपी भाजपाच्या सतीश धोंड आनी आमदार प्रमोद सावंता आड FIR घालची म्हूण गोवा रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंटाचे कामगार मागतात. कामगारांक सेवेत कायम करूंक शकनात ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचो कामगारांनी निशेध केलो. हे कामगार पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा लागीं बेमुजत संपार बशिल्ले. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत तांकां पणजे आझाद मैदानार धाडल्यात. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीन कामगारांक तेंको दिला. खासदार शांताराम नायक हो मुद्दो राज्यसभेत काडटलो. And I don't have any expectation from Panjim police station, not only Panjim police station, but from the Goa police as a whole. What you can because there is no independence. Goa police are not free, fearless, and independent. They are under tremendous pressure of one super CM and secondly under the Union Defense Minister. मुख्यमंत्र्याक माझे आव्हान आसा. त्यांच्यानी केल्ले जे वक्तव्य आसा न्ही धादांद खोटेपणाचे आसा. आणि फाटलो मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर त्याच्या भशेनच ह्या मुख्यमंत्र्यान यू टर्न मारपाक सुरवात केलेली आसा. ह्या गजालीचो जो आसा न्ही हांव निशेध करता. This government is anti-labor, anti-employees. I will examine, especially because the security thing is that it can be raised in parliament. All issues cannot be raised in parliament. There are some state subjects. I will study this matter, and if they come under this, I will take the matter before in parliament in the coming week. I must say that we as a NCP party, we extend our full support to them and we sympathize with their demands, and we expect that the government immediately, without further delay, sit down with them, negotiate and settle their demands. एनिमल रेस्क्यू टीमीन कालकुंडेराय वाठारांत बेकायदेशीर कत्ल करपाक व्हेल्ल्यो 4 गायो सोडयल्यो. पुलिसांनी आरोपींचेर कारवाय करूंक ना जाल्यार वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी एनिमल रेस्क्यूवाल्यांनी दिली. जाल्यार ती गोरवां आपल्याची आनी ती मारपाक हाडूंक ना अशें थळावे म्हणटात. मात पुलिसांक ह्या सुवातेर गोरवांचे सांगाडे तशेंच तूप करपाक लागपी सामान मेळ्ळें. काळकुंडे रायच्या ह्याच घराचेर 3-4 म्हयन्यां पयलीं एनिमल रेस्क्यूवाल्यांनी पुलिसांक घेवन धाड घातिल्ली. मात पुलिसांनी तांचेर कांयच कारवाय करूंक ना अशें एनिमल रेस्क्यू टीमीचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात कारवाय जावंक ना जाल्यार वोगी रावचे ना अशी शिटकावणी एनिमल रेस्क्यू टीमीन दिल्या. हांगा एक बैल मेळ्ळा कळ्ळें तुका हांगा आसा आनी थंयच त्या परस भायरूय थंय आसा आनी हांगा ते पळय भितर हितून मारतात. हितून मारून तेंचे मांस काडून ते कायलीन शिजयतात. हे आमी लास्ट टायमूय हेंका दाखयल्लें आनी ह्याय फावटी पुलिसांक आमी दाखयलां. पूण एवरी टायम ते कितें करता गेले ते फावटी तेणी तशेंच केलां आनी पयशे खावन हें करून ते करून तेणी सेटलमेंट केला. आनी ह्याय फावट आमी तांकां ओगी रावपाचें ना. ह्या फावट आमी कितें तें तांकां सारकें सांगतले. एक तर पुलिसांनी एक्शन घेवपाची हेजेर कितें तें आनी तांकां सांगपाची वॉर्न करून दिवपाचें, नाजाल्यार आमी कितें एक्शन घेतले. दुसरे वटेन ही गोरवां आपली आनी ती मारपाक हाडूंक ना असो दावो एका थळाव्यान केला. कितले गाय आसा आनी कितले बैल आसा? बघा तो एक बैल आनी थिंग आनी 2-3 आहे. या थिंग गाय आनी या न्हू ती कित्याक दवरला हांगा? अरे बाबा सुडोन येयलाय त्यो आमगे चरो बांदीत थिंगा. हांव चरो बांदता कातरपा न्हू ते आमगे पोसपा ते. हांगा आमकां मांस आनी तूप काडटा ते सामान मेळ्ळा ना आमगे तेसो हे न्हू बाब ते आमगे ते आमगे पोसपा ते. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. प्रधानमंत्री मोदी खातीर गोंय खूब लकी. वरिष्ठ पत्रकार राजीव सरदेसायाचें हें मत. वादग्रस्त जातीय विधान करपी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योतीक पर्रीकारान गोंयांत हाडचें आनी तिका धर्मीक सलोखो जपल्यार कितें जावंक शकता तें दाखोवचें अशें राजदीप म्हणटा. राज्य सरकार चलोवपी मोदी आनी पर्रीकाराक आतां केंद्रांत वतकच वेगळ्याच पद्दतीन केंद्र सरकार चलोवचें पडटलें अशें तो म्हणटा. द इलेक्शन दॅट चेंज्ड इंडिया ह्या आपल्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्या वेळार तो उलयलो. गोवा आर्ट आनी लिटररी महोत्सवा वेळार राजदीपाच्या पुस्तकाचें विमोचन जालें. 2:30 in the afternoon, BJP national executive was going on at Hotel Marriott. At 2:30 that afternoon, Brajesh Mishra, who was the Prime Minister's principal secretary and whom I had a good relationship with, I ring him up to say, sir, is Mr. Modi being asked to quit by the Prime Minister? Because this was just 2 months after the Gujarat riots. And he said, yes, Rajdeep, Prime Minister has made up his mind. Modi has to go. So I said, sir, can I flash it? That time there were fewer channels. So he said, wait for 2 hours. I will confirm it in 2 hours. 2 hours later, when I rang him up, he said, Rajdeep, I don't think Mr. Modi is being asked to go. I said, what happened? He said, no, the party doesn't want him to go. Mr. Advani has overruled Mr. Vajpayee. But I said, Mr. Vajpayee is Prime Minister? He said, yes, Mr. Vajpayee is the Prime Minister. But please understand, he is not necessarily the number one person in our party.
So luck and Goa played an important part. Then he comes to Goa again in 2013 June, where Mr. Parrikar is in the front line of nominating him as their campaign in charge first. Niranjan Jyoti. You know, I think that if you start using words like Ramzade versus Haramzade as a minister, I hope Mr. Parrikar brings Niranjan Jyoti and shows what can be done in Goa. Mr. Modi's natural instincts are to control. He is by nature a control freak. But I think he is also clever enough to realize, I hope at some stage, that you can't run Delhi like you run Gandhinagar. Mr. Parrikar will also have to learn. You cannot run Delhi like you run Goa, in a way. Because it's a new world. It's a different kind of challenge. So my sense is Mr. Modi is clever enough, Mr. Parrikar is clever enough to realize, hopefully, that they will have to run India in a slightly different way. घेऊया एक विराम.